देवाचो दूत येवन बरी खबर दिता, मौनपणाच्या गडितान मोरी गर्भेस्त जाता. देखून हांवें हे सवाल विचारले, खंयच्या वेळा कोण एकली म्हणाली मार्चाच्या 25 तारखे फादर म्हणून. कुमसार खंयचेय वस्तू नेसून येवचे न्ही. जर तर एका काजारा वेळार हांव इतलें बरें कोण नेसून येता, त्या वेळार बरें नेसून येवंक उडास दवरया. कित्याक तो एक बायलो गुर्तू. तांकां देवाचें उतर फकत एक क्लासरुमाचें अध्ययन. हांगा इजाया अशें सांगता, जुआंव तशें सांगता, सक्कट बायबल हाडटात, उक्ते करतात, थंय सोदतात, हांगा सोदतात. आमकां तें गरजेचें न्ही. आयच्या दिसा आमी ह्या एम्माउसाच्या गडिताचो नियाळ करता आसतना खंयच्या रुपार आनी एक तुमकां क्विजाक सवाल. हांवें क्विजा कित्याक म्हणचें त्या वेळार भुरगीं मतीन दवरतात. भुरगीं मतीन दवरता आसतना आवय बापायकी टेन्शन जाता. आवय बापाय वचून आजे कडेन सार म्हणटात. देखून सगळ्यांनी मती करचें. दुसऱ्या वातिकान महासभेन दिल्ल्या पयल्या दस्तावेजांत, आमी ताका संविधानां म्हणटा, 4 संविधानां दिलीं. देवस्तुते वयल्या पयल्या संविधानांत, तें ताचें पुडलोद म्हणटा आमी, पयलें संविधान हांवें लातीन भाशेन म्हणचें साक्रोसांतूम कोन्चिलियो म्हणून, भोव पवित्र महासभा म्हूण कोंकणीन तर्जुमो करी येता. तांतल्या 7व्या अर्थीकेंत 5 नमुन्यांचे जेजूची खुद्द हाजीरपणां सांगल्यांत. येवकारिस्ता मुखार येता आसतना आतां थोड्याच वेळा उपरांत आमी आमकां आराधना आसा. जेजू तूं येवकारिस्तांत खरोच हाजीर आसाय, तूं येवकारिस्तांत खरोच हाजीर आसाय. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार यू आर ट्रुली रियली प्रेझेंट. रियल प्रेझन्स ऑफ जिजस क्रायस्ट. व्हड एक शिकोवन पवित्र सभेची. जेजू खुद्द जावन आनी आपल्या नैज सैमांत हाजीर आसा. ट्रुली आनी सबस्टॅन्शियली म्हणटा आमी इंग्लिशान. खंयच्यांत? येवकारिस्तांत. ही कूड आमी उंडो उखोल घेतना, ते वायनाची काल्स आमी उखोल घेतना जेजू ताच्या मांसा रगतान. हेर 4 ताची खुद्द हाजीरपणां हांव तुमकां सांगता. दये करून पुरा दाखले सांगूंक आमकां वेळ ना, थोडोच वेळ आसा. देखून फकत एक दस्तावेज हांव सांगता. मस्त दस्तावेजां आसात आमकां सांगचीच आसली. एक, पयलें येवकारिस्त संभ्रमच्या आपल्या मणियाऱ्याच्या रुपार तो हाजीर आसा. आपल्या मणियाऱ्याच्या रुपार. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाकाच आयकता म्हणटा जेजू लुकाच्या सुवार्तेंत अध्याय 10-16. मणियारी. हांव कोण? मासा रगताचो मनीस. कोणगी म्हळें फादर रुडॉल्फ म्हणून. देव बावलो. बरें. अशें तेपटी घडलें. एपटी एक कडेन विचारल्या वेळार मोरी खंयच्या दिसा गर्भ संभोवली, खंयच्या वेळा गर्भ संभोवली म्हळें. कित्याक तो दाखलो आमकां घुसपडा बरी येत आसा. देवाचो दूत येवन बरी खबर दिता आनी उपरांतल्या मौनपणाच्या गडितान मोरी गर्भेस्त जाता. देखून हांवें हे सवाल विचारले, खंयच्या वेळा कोण एकली म्हणाली मार्चाच्या 25 तारखे फादर म्हणून. कित्याक मार्चाच्या 25 तारखे, डिसेंबराच्या 25 तारखेक आमी क्रिसमस संभ्रमता. हांव बर्ती 9 म्हयन्यां पयलें. आनी मार्चाच्या 25 तारखेक परब आसा. जावं, हांगा जो कोण म्हाका आयकता, तुमकां आयकता, तो म्हाकाच आयकता. लुकाच्या सुवार्तेन जशें म्हाका बापान धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा म्हणटा जेजू. जो आमच्या सुवार्तेंत आमी आयकूंक मेळटा अध्याय 20:21-23. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. मनशा सैमान चिंतचें जाल्यार हांव फकत याजक, हांव फकत मनीस. पूण म्हज्या याजकपणाक, म्हज्या मागणेक लागून हांव याजक. देखून दया करून सक्कट तुमी मागा याजकां कसो. आपोवणी चड मेळोवंक जाय वय, पूण ताच्या की चड करून आमकां दिल्लें तें भाग्यवंतपण खरेंच जियोवच्याक जालें. देखून हांवें म्हळें पयलें एक येवकारिस्ताच्या रुपार, उंड्या वायनाच्या रुपार जेजू खरोच हाजीर आसा. दुसरें हाजीरपण ताच्या मणियाऱ्याच्या रुपार देव हाजीर आसा. तिसरें हाजीरपण साक्रामेंतांनी देव हाजीर आसा. जेजू खरोच हाजीर आसा साक्रामेंतांनी. आनी हाका लागून सांत आगुस्तीन म्हणटा ते बाप्तिस्म दिता आसतना, ते वॉल दिताना, या पवित्र स्नान दिताना तो याजक न्हय, तो दियाकोन न्हय, क्रिस्तच पवित्र स्नान दिता. क्रिस्तच पवित्र स्नान दिता.
आनी सांत आगुस्तिनाचो हांवें उगडास केलो. देवाकर गांदिव्या सांत आगुस्तिनान शिकयल्ल्या प्रकार साक्रामेंत आमी शिकोवंक ना. साक्रामेंत म्हळ्यार कितें? देवाच्या कृपेचे भायले गुर्त. आनी कितले साक्रामेंत म्हळें आमी? 7. आगुस्तिना प्रकार 300च्याकी चड. जें कितें जेजून केलें हर एक घडीत, हर एक ताची करणी एक साक्रामेंत. जेजून शिकयल्लें, जेजून कितें केल्लें, कोणाक आपडलें, कोणाक गूण केलें, तें सक्कड एक साक्रामेंत. देखून ताणें सुमार 300च्याकी चड साक्रामेंतांचें लॅक घाल्लें. आमी कितें केलां तुमी घरांनी पळयलां न्ही? इल्लेशें कांय म्हाका खबर ना, तुमी केल्लेशें पेट्रोल घालचो जाल्यार एका कॅनाक कितें भरचें जाल्यार एक फुनेल आसा. ते फुनेलांत सक्कड वट्टू घालता. अशें घालता आसतना एका बारीक एका बुराकांतल्यान सक्कड भितर वता. तशें देवान केल्ली सक्कड घडितां, सक्कड गुर्तू ह्या 7 फुनेलांनी घाल्यात. देखून आमकां 7 साक्रामेंत मेळ्ळ्या. जेजून सकयल शिकोवंक ना. ओ साक्रामेंत 1, 2, 3 म्हूण दोतोरनी शिकयल्ल्या बरी 7 साक्रामेंत जेजून शिकोवंक ना. जेजून केल्ली घडितां आमी 7 साक्रामेंतांनी घाल्यात. देखून तिसरें जेजूचें खुद्द हाजीरपण खंय? साक्रामेंतान. हर एका साक्रामेंतान पिडेस्तांची मागणी. थोड्या फावटी पिडेस्तांच्या मागणे वेळार कोणीय थंय आसना. प्राजीत म्हळ्यार कितें? कुमसार खंयचेय वस्तू न्हेसून येवचें न्ही. जर तर एका काजारा वेळार हांव इतलें बरें कोण न्हेसून येता, एका कुमसारा वेळारय देवाचे कृपे आमी घेता आसतना त्या वेळारय बरें न्हेसून येवंक उडास दवरया. कित्याक? तो एक भायलो गुर्त. आतां येता मुख्य विशय. देव परत्यान खुद्द हाजीर जाता खंय? ताच्या उतरांत. देखून जाणान तुमी याजाक थंय तावन हांगा येता आनी तो आल्तारी मुखार नमस्कार करून मागता, म्हजें वोंट आतां तूं उगड, तें शुद्ध कर. इजाया प्रवाद्यान मागिल्ल्या बरी. कित्याक जी सुवार्थ हांव परगट करूंक येता ती उतरां म्हजी न्हय. जेजूच एका याजकाच्या तोंडांतून उलयता. देखून हो आसा फरक भाव भयणीनो आमच्या मदें आनी आमच्या हेर पंगडा मदें. तांकां देवाचें उतर फकत एक क्लासरुमाचें अध्ययन. देखून ते बायबलेंत हांगा अशें तांच्या येवकारिस्ताच्या संभ्रम वेळार हांगा इजाया अशें सांगता, जुवांव तशें सांगता, सक्कड बायबल हाडटात, उक्ते करतात, थंय सोदतात, हांगा सोदतात. आमकां तें गरजेचें न्ही. आमकां तें गरजेचें न्ही. आमकां गरजेचें कितें? जेजूच हांगा खुद्द जावन हाजीर आसतना ताका बोगचें, ताका आयकोनचें. त्या काळार 4000 लोकां लागीं ताणें उलय जाय जाल्यार आतां आमी थोडेच आसा हांगा ह्या मायकाचेर हांव हांगा ताळो पिनून बोब मारता जाल्यार आमकां थोड्यांक आयकना. जेजून खाली उतरांनी उलयल्ल्या सगळ्यांक आयका जाय जाल्यार तांचे कान कितले नितळाल्ले. पूण फकत कान न्हय, तांची काळजांय साद्या शेळयांची आसली. देखून ही पर्जा गोवळीनांतल्या शेळयां बरी म्हणटा जेजू. 5वें हाजीरपण सगळ्यां लागीं लागीं बसल्यान न्ही. एक घडी तुमकां एक एक्सरसायज सांगता. तुमच्या कोणाच्या देगेन आसलेल्या बावळ्याचेर या पांयाचेर एक असो हात लागया. हात लागयलो न्ही, बरो करून हात लागयलो. आतां हात तो बरो जोकासनेन काण तोंडा काण म्हणून उमो दिया. कित्याक जेजूचें 5वें खुद्द हाजीरपण ताच्या इगर्ज मातेंत आसा, पवित्र सभेंत आसा. 5 नमुन्यांची हाजीरपणां परत्याक मती हाडया. पयलें येवकारिस्ताच्या रुपार, उंड्या वायनाच्या रुपार. दुसरें मंडयाऱ्याच्या रुपार. तिसरें हाजीरपण साक्रामेंतांनी. 4थें हाजीरपण ताच्या उतरांत, परगट जावच्या उतरांत. 5वें हाजीरपण पवित्र सभेच्या रुपार. देखून आमी केन्नाच विसरूंक नजो ही 5 जेजूची खुद्द हाजीरपणां.